नमस्कार, हांव दीपक कळंगुटकर, उत्तर गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष. आज आमी एका निर्णयाचेर आयल्या गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून. मांद्रे मतदारसंघात तुम्ही पयल्या फाटल्या काही दिसां पूर्वी आमी मांद्र्यांतलो माजी सरपंच बाब ॲडव्होकेट अमित सावंत यांचो गोवा फॉरवर्ड पार्टीन प्रवेश करून घेतलेलो. आज एक रिपोर्ट येयलो की वेगवेगळ्या स्तरांसून मांद्रे मतदारसंघांसून वेगवेगळ्या लोकांचे मेसेजीस कॉल्स येवपाक लागले की तुम्ही ज्या मनशाक घेतल्यात त्या मनशाचे लागेबंदे, हे संबंध भूसंपदेशी, त्याचे जमीन घोटाळ्याशी किंवा जमीन रुपांतराशी मोठे दाटगे संबंध असतात. अशाच मनशाशी ह्या व्यक्तीचे संबंध आणि हे संबंध आमकां मांद्रे गांव किंवा मांद्रे मतदारसंघ किंवा पेडणे तालुका हेका घातक ठरू शकतात. त्याच्यामुळे जेन्ना हो रिपोर्ट आमी पार्टी चिफांकडे पावयलो तेन्ना आमी अशा एका निर्णयाचेर येयले की एक तर ताका सस्पेंड करचो पार्टीनसून, आनी आयज ती वेळ येयल्ली आसा. जिल्हा पंचायत निवडणुको तोंडार येयल्ल्यो आसा, ताका आमी उमेदवारूय म्हणून फुडें काडपाचो प्रयत्न केल्लो. पण आयज पार्टीचो निर्णय जाला की जे कोणाचे सत्ताधाऱ्यांशी संबंध जर असे इतले लागींचे दृढ असले आणि तेही साधारण कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण करपा सारखे, स्पेशली जमनीच्या संबंधात जर असे कितें असले जाल्यार आमी ते टॉलरेट करचे ना. म्हणून पार्टी अध्यक्षांच्या विजय सरदेसाईंच्या आदेशानुसार हांव उत्तर गोवा अध्यक्ष दीपक कळंगुटकर हो निर्णय तुमच्या समोर मांडटा की ॲडव्होकेट अमित सावंत हेचो पक्षांसून सस्पेंड केलो वयता, गोवा फॉरवर्ड पार्टीनूच सस्पेंड केलो वयता. देव बरें करूं.